आमी आतां काम करपाक लागल्यार थंय साळा डेमा सकयल गार्डन आसा, बॉटनिकल गार्डन, थंय आतां आमी काम करता. आनी इतलीं वर्सां आमी आतां काम करता, 20 वर्सां जालीं, 25 जावपा येयले सद्या आतां. तेन्ना आतां आमी कित्याक लागून प्रेस घेवपा पडलो, एक कारण म्हणल्यार हे आतां आमचे फाटल्यान लेबर आसलेले, म्हणल्यार तांकां आतां 10-15 तांकां वर्सां जालीं. ताका लागून तेंगे TSL केले आनी आमकां तशेंच TSL करून तशेंच दवरले. ना आमगे कोणी कांय लक्षांत घेतलें ना, कांय केलें ना. मागीर दुसरी म्हणल्यार तांकां पेमेंट आतां आमी पयलीं जावन 25 वर्सां जावन आतां तेंगेले आतां 15 वर्सांचे तांकां आतां 20,000-25,000 पगार घेता. जाल्यार आमी इतली 25 वर्सां काडून कितें फायदा? कांयच फायदो ना. अशें म्हणून आमकां ते एका प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां ते आतां ओपन करूंक पडलें. जायना सोंसपा रक्ताक उदक केलें आमी सामकें काम करता करता. म्हणटना हें आतां आमकां स्टेप घेवपाक पडलो आनी हे सरकारान आमकां कितें तरी बरें करचें आमचें. आमचेर आयज खूब सॅलरी लागून आमचे खूब हें जाता. तेन्ना आमी एक CMा एक विचारपाक सोदता की ते आमची कितें जे आमी तुज्या ती फायल पावयली पळय GFDC, ती आमची फायल मातशी आमची कितें तरी तुवें हें आमची करचें सॅलरीचें पर मंथ. आनी आमचो जो स्टाफ आसा तो आमचो सगळो पयशे दवरून काणकोणचे दवरून ते सगळे येयल्ले आसा आमी सांग्यान दवरून. तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन आमी ती मातशी CMा कडेन एक आमी एक प्रपोजल घातलो पळय आमी, तो आमगे मातसो CMा प्रपोजल आमगे पास करून घेवचो. आनी एक डिमांड आसा की ते आमी आतां 25-26 वर्सां जाले आमी काम केल्लें आसा. जेन्ना आमकां पर डे आमकां पगार येता, आमकां 2012-13 आमकां TSL जाल्ले, तेन्ना आमकां पर डे पगार घालता, आमकां मंथली म्हूण तो पगार घालना. आनी एक म्हणल्यार आमचें अशें की आयज जे कोण TSL जाले पळय तांकां आतां मंथली पगार केला आनी आमकां पर डे पगार दवरिला. जेन्ना आमगे CMा एक रिक्वेस्ट करता की ते आमची मातशी फायल मातशी आमची पास कर आनी मातशें आमचो प्रपोजल जो घातलो आसता तो मातसो आमचो हें कर. कित्याक आमकां आयज दिसता कितें की आमी इतली वर्सां काडून आमी जर सॅलरी जर आमी तितली घेता, आमकां जी आनी आयज TSL जाले पळय तांकां सॅलरी चड आसा. जेन्ना आमी अशें म्हणटा की आमी आयज इतली वर्सां करून आमी TSL जावन 12-13-14 वर्सां TSL जावन आमकां कांयच फायदो ना. कित्याक म्हणल्यार आयज जे TSL जाले ते आयज ते आमच्याक परस चड सॅलरी घेता. कित्याक आमी थंयच उरल्या आनी आमकां गेल्यारच पगार मेळटा. जेन्ना आमी हे आयज आमी अशें ठरयलां की ते आमी आयज सगळे एकठांय जावन आमकां मातशी तो आमचो तो मातसो CMान मातसो प्रपोजल आमचो पास करचो. आमी एकूच रिक्वेस्ट करता. आनी आमी जे आमी आमचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय सर हेणी सुद्दां आमकां तेणी खूब हें केल्लें आसा, ट्राय मारले आसा की तेणी आमकां सांगलें की आपल्यान सगळें आपूण प्रपोजल सगळो फुडें घातलो आसा. तेन्ना सगळो तेंच्यांनी पळोवन घेवचो. आनी हें आमचे कडेन कांय ना, सद्या आपल्यान करपाक सगळें केलें हें तेणी आमकां सांगलें. तेणी करुना अशें म्हूण कांय ना, तेणी आमी सगळें केलां. आमी 17 फावटी 10-17 फावटी आमी तेजे नंतर वचोन दिलें. तेणी आमकां एकच सांगलें की ते आपल्याक जें करपाचें आपल्याक फुडें सगळें केलें आसा. तेन्ना आमी अशें करून आमी CMान गेले. CMान आमकां सांगलें की तें मातसो तुमी तेजे कडल्यान एक नोट बरोवन हाडात. तेन्ना आमी तेजे कडल्यान नोट बरोवन सुद्दां परत आमी CMा कडेन आमी दिलो. जेन्ना आमी तेजे कडल्यान दिलो तेन्ना आमकां 1 म्हयनो सुद्दां 2 म्हयने जाले आमकां रिप्लाय कांय येयलो ना. म्हणून आमकां आयज हो स्टेप घेवपाक पडलो. सर आमी रिक्वेस्ट करता सराक आमगे प्रमोद सावंताक की आमगे हो जो रिक्वेस्ट हेणी सांगला आसा तो तुवें प्रोसेस फुडें करून तो करचो पूर्ण करचो. आनी एक म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की आतां आमी अशें आयकलां की कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा तांकां CMान हें करपाक केला, फिक्स करपाक केल्या. आनी आमी इतलीं वर्सां TSL जावन आमी 14 वर्सां सुमार जालीं आनी त्यान पयलीं आमी 2002 कामां लागलेले. आतां सगळे 25 वर्सां सुमार जालीं. तरी आसतना आमी TSL बेजीस आसा आमकां फिक्स करचें असो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की CMा कडेन. आता कितले वर्सां तुमी हे स्ट्रगल करता फिक्स करा म्हणून? आमी पयलीं सांगलेले पूण
2022 आमी हो proposal 2022 आमी व्हडल्या दिसा घेवन आमी तेजे फुड्यान गेल्ले सीएमा फुड्यान की आमकांय बी फिक्स करचे तेन्ना रबर बंद जावपा आसली अशें म्हणून आमी सांगलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.